तर आम्ही आज सध्या गिरी ग्रीन पॅराच्या फाटल्यान जो सर्वीस रोड आसा थंय आसा। तुम्ही फाटल्या फाटल्यान पळोवंक शकता ही मेजर एक पायपलायन फुटिल्ली आसा। ही पर्वरी सायडीन उदक हे करताली आनी आतां ऑन द स्पॉट पीडब्ल्यूडीचे जे ऑफिसर आसा ते ऑन द स्पॉट पाविल्ले आसा। आमकां म्हायती मेळ्ळा त्या प्रमाणे हांगासर सगळी हे आसा डॅब्रीज बी उडिल्ली आसा। एक क्लीन करपाक जेसीबी हांगा काम करताली तेन्ना ही पायपलायन आहा ती फुटिल्ली आसा अशें आमकां कळिल्लें आसा। आनी सद्या पर्यंत हांगा लाखो लिटर पाणी हे आसा वेस्ट जाता आनी अजून पर्यंत जे पीडब्ल्यूडी ऑफिस आसा तेंच्यांनी आतां तें बंद करपाचें काम चालू आसा। सद्या पर्यंत बंद केल्लें ना। तो पर्यंत जे हांगा जो रस्तो आसा त्या रस्त्याचेर जे लोक ट्रॅवल करता तांकां खूब त्रास सहन करचो पडटा। थोडे जाण हांगासर आयज आतां पावस काय ना खूब जाण हांगा पावतकूच रेनकोट घालतात आनी हांगाच्यान फुडें क्रॉस करतात। जशें कितें आमकां खंयचे एरिया एफेक्ट जाता ही कळटली सोमतेच आमी तुमचे कडेन फुडली अपडेट घेवन येतली। प्रुडंट मिडिया खातीर सौरव शिरोडकार।